Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीची मागण्या करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा, आयच्या या वरत्या दिसा खातीर, या वरत्या वेळा खातीर तुका अर्गां दिता. तुझ्या शर्त नातेल्या, मीत मेर नातेल्या मोगा खातीर तुका अर्गां दिता. वर्णूंक नजो जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या देण्या खातीर तुका अर्गां दिता. बसयलेलो पवित्र आत्मो जेजू मारिफात तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिक्षक, मार्गदर्शक, देण्यांचो दातार जावन आसाय. तुका आमी अर्गां दिता. हे सेशन तुज्या नियंत्रणान काण गेल्ल्या खातीर आनी आमचे आत्मीक कान आनी दोळे तुझे उतर समजूंक उक्ते केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयताय, म्हज्या मनांतल्यान तूं चिंताय, देखून तुका अर्गां दिता. कसलीच अडकळ अडचण नासतना भोव सोप्या आनी साद्या रितीन ही शिकवण समजूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Praise God. God, thank you, Jesus. आमी सुमार तेंमतोन वंप्याची वपारी विशयन शिकोवन आसा. ते टॉपिकच इतले व्हडले आसा की कितलेय आमी शिकल्यार आनी चड आमकां शिकोवंक बाकी आसा. तर आजय आमी त्याच विशयन त्याच टॉपिकाचेर इल्ले नियाळ करया. सबारांक वंप्याची वपार शांत समाधान हाडच्या बदलाक एक खंतीची विशय जावन आसा. ही एक ताकीद जावन आसा. आमी बऱ्या मातयेच्या सुवाते बरी जायना जाल्यार देवाच्या राजान आमचे तावन फळ दिवंक आमी शकची ना, जर तर आमी सारके रितीन जियेनातल्यार. हे वाचीत आसतना देव खंय पयस आसा गी, आमचे तावन तो डिमांड करता, या तो एक क्रूर देव जावन आसा गी म्हण आमच्या मतींत येवंक पुरो. पूण जे दाळा आमी जेजून कुर्सार संपूर्ण केल्ल्या त्या कार्या मारिफात ही वपर समजून काणयता, त्या दाळा आमकां कळीत जाता देव उदार मनाचो जावन आसा. देव संपूर्ण मोग जावन आसा. तो एक मोगाळ बाप जावन आसा. एक कठीण शिक्षा लावचो देव न्हय. देव आमकां हर एक बरें ते दिवंक आशेता. आमचे तावन खंयच्योय बऱ्यो संगती तो पाटी दवरिनासतना हर एक बऱ्यो संगती आमकां दिवंक तो आशेता. जेजू ह्या वपारेंत आमकां सांगता, एक वंपी
दराळ मापान बी वमता. थोडे बी मेरेचेर पडता, थोडे खडपाचेर, थोडे कांट्या खुंट्याचेर, कांट्या खुंट्यामध्ये आणि थोडे बऱ्या मातयेंत. हांगा माती विशेष नाही, पण वंपी विशेष जावन आसा. तो माती कशी आसा म्हण पहिले पळयना, तो बी कशें आसा म्हणूनय पळयना. परफेक्ट वातावरण जायचे म्हण तो राखून रावना. तो बी वमता दाराळ मापान, उदार मनान आनी खात्रेन, कॉन्फिडन्सान. हे देवाचे काळीज जावन आसा. तो आमचेर कृपा दाराळ मापान वता, मेजून मापून न्हय. हांगा बी जेजू म्हणटा ते देवाच्या राजाचे उत्तर जावन आसा. हे नियमशास्त्र न्हय, ही कृपा जावन आसा, देवाची कृपा जावन आसा. हे आमचे तावन देव अपेक्षा करिना. बिया भितर जीव आसा, बिया भितर ती सकत आसा, जे फळ उत्पन्न करूंक शकता. त्या मातयेन ती सकत ना कितेंय उत्पन्न करूंक. तो पावर, ती सामर्थ्य बिया भितरच आसा. देखून हाका सुवार्ता या गुड न्यूज म्हणटात, शुभ वार्ता म्हणटात. जेजू म्हणटा, तुमकां जर तरी हो परस समजोना जाल्यार हेर बायबलांतले खंयचेय तुमी समजोंक शकची ना. प्रेज गॉड. जीव मनशाच्या वावंटी वरवीं येना, तो दैवीक जीव आमचे भितर रोयलेलो आसा. जेजू विंगड विंगड मातये विशयन सांगता, तेदळा तो लोकांक खंडन करिना. तो मनशाच्या काळजाची परिस्थिती कुरपा लाभच्या आदीं आनी कुरपा लाभल्या उपरांत कशी आसली म्हण विवरसिता. घट्ट माती, खडपी सुवातेर वयल्या वयर माती आनी कांट्या कुंट्यामध्ये अडसरली मातये विशयन तो शिकयता. मातयेची परिस्थिती आमच्या जिविताची परिस्थिती कशी आसता. जेदळा आमच्या जिणेन बे येता, जेदळा आकांत येतात, नाना तराचे कश्ट, दगदण्यो येतात, दबाव येता, विरोधपण येता, तेदळा आमी कशें रिस्पॉन्ड करता ताचे वयर अवलंबून आसा. ही माती बरीच आसा, पण तांतल्या मध्ये थोडी गायल्यान, थोड्यांचे ध्यान भटकला, थोडी वडण्यान पासान सांपडोन आसात. ती थकल्यान, ती दमल्यान. तांचो तिरस्कार करच्या बदलाक वंपी म्हळ्यार हांगा देव बाप वंपी, जेजू वंपीत वेता, तो रावयना. हांगासर जेजून कुर्साचेर संपूर्ण केल्ले कार्य सगळे परिवर्तन करता. पोरण्या चिंतपा प्रमाणे आमी चिंतल्या आमी बऱ्या मातये बरी जायचे आमचेच तकी, पण सुवार्ता आमकां सांगता जेजूच ती भूंय जालो आमचे खातीर. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. जुआंचो वांजेल 1 अध्याय 1 ओळ पळया. प्रेज गॉड. Praise God. ते होस्ट एक गलागी आणि तो सिस्टर घालास. होस्ट. ओके. वेळा काळापूर्वी सोबत असलो, सोबदू देवासावे असलो, सोबदू देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो. आता तोच शब्द जो देव जावन असलो तो आमच्या मध्ये आयलो, तो मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. जुआंचो 1 अध्याय वळ 14 म्हणटा, शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. आपले देवपण सांडून ताणे मनशामध्ये प्रवेश काण गेलो. ताणे आमचे दारुणाय, आमचे शेळेपण,
आमचे कांटे खुंटे सर्व अस्कत गाय, सर्व उणेपण ताणे आपणाचेर काण गेले. ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणे आमकां आमची काळजाची परिस्थिती सारकी करूंक सांगूंक ना, बगार आमकां एक नवें काळीज, एक नवें मन रचून दिलें. हांगा जेजू सांगता ती बरी माती मनशान शिस्त सांबाळले त्या देखून उपजली म्हण सांगूंक ना, पण मनशाचे काळीज परिवर्तन जाल्ल्या वरवीं, चिंता बदलल्या वरवीं तशें जालें. देवाचें उतर आमकां सांगता आमची फातरा सारकी काळजां काडून देव आमकां रक्ता मांसाचे काळीज दिता. ही एक बासावणी, एक प्रॉमिस जावन आसा देवाचे, एक आज्ञा न्हय. मागीर जे फळ उपजता ते फोर्सान या जबरदस्तीन न्हय, पण स्वाभाविक रितीन नॅचरली ते उपजता, कित्याक थंयसर देवाचो जेजूचो जीव आसा. देखून ह्या वपारीन आमकां देव खंयचीच बरी वस्त आमचे तावन पयस दवरिनासतना आमचे भितर ताचोच जीव बरोवन वमतोवच्या मापान जेजूचो जीव ताणें आमचे भितर घाला. आमची काळजां दुसऱ्या संवसाराच्या संगतींनी बरोवन गेल्यान थंयसर देवाच्या उतराक वा आत्मीक संगतीक अवकाश ना. ज्या दाळा आमी संपूर्ण रितीन समजून हांव, ज्या दाळा आमची आत्मीक वाडावळ सवकास जावन आसा, त्या दाळा देव सोंसणीकायेन वाट पळयता. तो दयाळ जावन आसा. आमी कोणीय सलवोंचे ताका पसंद ना. तो आमचे सांगाता चलता. दिसान दीस ताच्या हातांत रोयले ताका पोशण दिता. जर तर आमी कोणीय चिंताव जाल्यार देवान आमचे तावन कितेंगी पाटी दवरला, आमचेर देव रागार जाला कोण ना, आमचे तावन निराश जाला, तर ही वपार आमकां असले चिंता बदलूंक कुमोग करता. आमकां मोगान तिदविता. वोंपी बी वोमचे रावयना, तशेंच देव बाप आमकां दराळ मापान ताची देणी दिवचेय रावयना. ताची कृपा आमचेर दराळ मापान तो ओतता आनी दिसान दीस ताची काकूळट नवी आसा म्हण आमकां देवाचें उतर सांगता. बिया भितर असलो पावर वा सकत उणी जावंक ना. आनी देवान जे बरें कार्य आमचे तावन सुरू केलां जाल्यार शेवट पर्यंत ती तोच पायतलो. देखून जेजून केल्ले कुर्सार संपूर्ण केल्ले कार्या मारिफात आमकां कळटा की फळाभरीत आसचे म्हळ्यार आमचे प्रयत्न न्हय, पण ताच्या एकवटान आसून फळ दिवचे. ताच्या भासावणेंतावन आमी ताच्या भासावणेंतय भावार्थ दवरून ताच्या सांगातपणान एकवटान आनी ताचे कडेन कनेक्टेड रावल्या वरवीं तो जीव आमचे थंय वळटा आनी फळ दिवंक आमी शकता. बेंबिरांत आशिल्ले कडेन आत्मीक वाडावळ जायना, मोग आशिल्ले कडेन मात्र ती जाता. देवान आपले काळीज ह्या वपारी मुखांत्र आमकां उगडापे केला. तो एक कठीण, कठोर या पयस आसलो देव न्हय. तो आमचो बरो बाप. ताणें वंपल्या बियान ताका खात्री आसा. तो आपल्या भुरग्याचेर सदांच विश्वासी आनी उदार जावन आसा. कीर्तन 84 वर्स 11 घालया. Psalm 84 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी डाळ, कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाळ, कृपा आनी महिमा तो दिता. कृपा आनी महिमा आमकां ताचे तावन मेळटा. प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. ज्या दाळा आमी ह्या बऱ्या मातये बरी जाता, त्या दाळा कसलेय बरे वस्ती तो आमकां दिवंक, ताची कृपा ताची महिमा दिवंक आमकां तो इन्कार करचो ना. ताची देणी दिवंक आमकां तो इन्कार करचो ना. म्हण हांगा देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता.
परत आमी फिलिपी घरांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 6 वळ पळया. फिलिपियन्स 1:6. तुमचे ते हे बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वतलो म्हणून म्हजी दृढ पत्येणी. प्रेज गॉड. तर आमचे ते हे बरे काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वतलो म्हण सांपल म्हणटा ताजी दृढ पातयणी. आमची तशीच दृढ पातयणी आसा की जे काम आमचे ते देवान सुरू केला बरे काम ते तोच पंथाकून पावयतलो. प्रेज गॉड. तर आता आमी पळया आत्म्याचे फळ म्हळ्यार कितें. गलात घरांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 22 आनी 23 वळ. गलेशियन्स 5:22-23. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विस्वासीपण, बळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. पण आत्म्याचे फळ हे हांगा फळ म्हण दिला, फळा म्हण दिवना. फळ म्हळ्यार एकच आणि ताचे भितर आटापून आसात ते मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. हे नियमशास्त्र पाळल्यावर बी आमकां मेळना. बघात देवाच्या कृपेचे देणे हे जावन आसा. म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमकां लाभल्या वरवीं हे पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा. पवित्र आत्मा ही देवाच्या कृपेचे एक देणे जावन आसा. प्रेज गॉड. तर हांगासर 9 संगती दिल्यात. पवित्र आत्मा एक भावार्थाच्या जीवनात उत्पन्न करता. ही फळां देवाचे कॅरेक्टर म्हळ्यार ताचो स्वभाव आमकां उगडापे करतात. आणि ज्या दाळा आमी ती विकसीत करता म्हळ्यार डेव्हलप करता त्या दाळा देवाक ते मानवता तसले जिवीत जिवंक आमकां ती आदार दिता. आत्म्या प्रमाणे चलचे म्हळ्यार आमची आत्मीक वाडावळ जावची आणि आमी मोग, आनंद आणि शांती समाधानान भरलेले एक जिवीत जिवंचे जावन आसा. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या एकवटान रावचे गरजेचे जावन आसा. जोन्स एवांजल 15 अध्याय 5 वळ आमी पळया. जॉन 15:5. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज गॉड. हांगासर जेजू आमकां सांगता वय हांव दाखवल. जेजूच ती दाखवल आणि आमी ताचे फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी म्हजे थंय जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. ताका एकवटून रावल्या शिवाय आमी कांयच करूंक शकना. आमी फळ दिवंक शकना. आमी ताच्या एकवटपणान, हजरपणान, सांगातपणान ताचे थंय कनेक्टेड रावना जाल्यार आमी कसलेय फळ दिवंक शकना म्हणटा देवाचे उतर. जितले आमी ताच्या सांगाता रावता तितल्या चडीत आमी क्रिस्ताक कनेक्ट जावन रावता तितल्या चडीत मापान ताचो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान ही फळां उत्पन्न करता. हाका आता 3 स्टेप्स आसात म्हळ्यार 3 स्टेप्स आसात. पवित्र आत्म्याक समर्पण पहिले जावन आसा. पवित्र आत्म्याक समर्पण या सरेंडर करचे. जर आमी आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याक समर्पण करता पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या खुशये प्रमाणे जिवंक बळ दिता. ताच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे ताका आमी जे दाळा अलाव करता या अवकाश करून दिता आमकां चलोवन व्हरूंक त्या दाळा तो आमकां हर एक संपूर्ण
एरियांत वाडोवंक आमकां कुमोक करता. आमच्या जिविताच्या हर एक क्षेत्रात ती वाडावळ, आत्मीक वाडावळ पळोवंक आमकां कुमोक करता. सेकंड जावन आसा प्रॅक्टीस. ते आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आपणावंक आसता, लागू करूंक आसा. आत्मीक वाडावळीन आमचे प्रयत्न ही करूंक आसा. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हेरां कडेन माया मोगान शांतीन समाधानान जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. तिसरें जावन आसा मागणें. देवाक आमी मजत विसारची, आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची फळां डेव्हलप या विकसीत करूंक. खंयच्याय एरियांत आमी अस्कत आसां, चुकोन पडल्या, उणेपण आसा, थंयसर आमकां बलिश्ट करूंक पवित्र आत्मो कुमोक करता. देखून आत्म्याचे फळ उपजोवंक आमी प्रयत्न करया. आमचे जिवीत देवाचो मोग आनी सामर्थीचे एक प्रतिबिंब जावंक दी. आतां आत्मीक फळ म्हळ्यार काले आनी ते म्हजे कडेन आसा म्हण म्हाका कशें कळीत जाता. आत्मीक फळ म्हळ्यार एक ते फलितांश जावन आसा, ते मूळ न्ही. जायतीं जाणां आमी आत्मीक देणी आनी आत्मीक फळ ह्या दोनां मदें कन्फ्यूज करता. आमकां घुसपड गोंदळ जाता. देखून सांत पाऊल म्हणटा, आमचे कडेन सर्व आत्मीक देणी आसून जर तर आमचे कडेन मोगच ना जाल्यार आमी एका गुणगुणत्या वाटले बरी. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3 पळया. पहिले कोरिंथीकांक बरयले पत्र 3रो अध्याय वळ 1 ते 3. तशें आसता भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयल्ले बरी तुमच्या लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्याच थळार रावन बाळशा लागीं उलयल्ले बरी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मोसोर आनी झगडी आसा सर. तुमी आनीक रक्तामासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्हय. आत्मीक फळ म्हळ्यार क्रिस्ताचे जिवीत आमच्या जिणे मुखांत्र दिसून येजे. ते परफेक्ट जावचे या परफॉर्मन्स आमच्या कार्याचेर न्हय, हे आमी कितली यशस्वी आसात म्हण न्हय, पूण एक आत्मीक वाडावळ जी क्रिस्ता सारको एक स्वभाव या कॅरेक्टर आमच्या थंय ताच्या एकवटांत रावल्या वरवीं दिसून येता. आत्म्याचे फळ म्हजे थंय आसा म्हण केदाळां कळटा. जदाळां हांव म्हजें मन परिवर्तन करता, जदाळां हांव जेजू बरी मोगान रिस्पॉन्ड करता, गिया रिएक्ट करता. जदाळां हांव म्हज्या बळान, म्हज्या सत्तेचेर, म्हज्या जाणवयाचेर या बुदवंतकायेचेर न्हय, बगार क्रिस्ताचेर चड आनी चड होंदोन आसता. जदाळां पवित्र आत्मो म्हाका कन्विक्ट करता, जदाळां हांव तक्षण पश्चाताप करता, निबान सांगिना, गळाय करिना. जदाळां म्हजेर दबाव आसल्या वरवीं हांव मोगान चलता. फळ म्हाका बचाव करिना, क्रिस्त म्हाका बचाव करता. फळ म्हाका मोलादीक करिना, पूण क्रिस्तान म्हाका येदोळच मोलादीक म्हण आपणायला. आत्म्याचे फळ म्हजे ते आसचे म्हळ्यार ताचो जीव आनी आत्मो म्हज्या मारिफात कार्य करतात म्हणलो अर्थ. फिलिपियन्स 1 verse 11. फिलिपीकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 11वी ओळ. आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्या नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरोवन येजय हीच म्हजी आशा. प्रेज गॉड. आनी जेजू क्रिस्ताच्याच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्या नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरून येजाय म्हण म्हजी आशा.
नितीवंतपणाच्या फळांनी म्हळ्यार हांगा जेजूचे नितीवंतपण काणून आमचेच थकी आमकां नितीवंतपण नातले, आमकां नितीवंतपण जावं साध्य नातले, कित्याक आदावतावन पातकी सैम आमचे थंय आयिल्ले, पण जेजून कुर्सान मरोन ते नितीवंतपण आमकां जोड दिला. आमचो पातकी स्वभाव ताणें कुर्सार किळायला आनी पातकाचे मूळच नाश केला. त्या वरवीं ताचे नितीवंतपण आमकां लाभला. तर ताच्या फळांनी भरोवन येवन आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवचे खातीर ही फळां आमचे थंय दिसून येजे म्हण सांत पौल सांगता. प्रेज गॉड. परतेक आमी गलातकारांचे पत्र 5वो अध्याय 22 आनी 23 वड. Galatians 5 verse 22 to 23. 22 करू. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासीपण, बळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग. आता मोगा विशयी आमी सांगचे जाल्यार 1 Corinthians chapter 13 verse 4 पळया. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, अहंकारान बराना. हांगा मोगा विशयी सांगला. मोगाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, ताचे गुण कशे असतात म्हण सांगला. मोग सगळ्या फळांचे मूळ जावन आसा. जर तर आमच्याकडे मोगच ना जाल्यार आमी गुणगुणते वाटले बरी. सांत पौल म्हणटा ते शर्तावेन त्याग करचेत आसले आनी हेरांचे बरेपण सोदूंक पेचाडतात आसले. उदाहरणाक आमकां देवाचो मोग देवान आमचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, ताका सतमान तेल्याक कोणी नाश जावं नजो, बगर हर एकल्यानी सासणीक जिवीत जोडी जाय म्हणून. तो जावन आसा देवाचो मोग. तेंच उदाहरण आमी फॉलो करूंक आसा. सेकंड जावन आसा परतून गलातकारांचे 5व्या अध्यायाक या 22वी वड. पूण संतोष म्हळ्यार हांगा एक्चुअली इंग्लिशान जॉय दिला, आनंद. नेहेमिया 8 verse 10 पळया. आनंद म्हळ्यार एंड रिझल्ट पहिल्याच आमकां कळीत आसा. ते आमच्या परिस्थितीचेर अवलंबून ना. हे पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा जे आमचे काळीज संतोषान या आनंदान भरता. आमचो आनंद परिस्थिती वयर अवलंबून ना. फॉर एक्झाम्पल जेजून ते सगळे कश्ट कुर्साचेर आमचे खातीर सोंसले, ताका ते आनंद भोगले, आनंदान ताणें सोंसले, कित्याक ताका एंड रिझल्ट पहिल्याच गोत्तू आसतले की आमकां सगळ्यांकी साल्वासो मेळच्या खातीर ताणें ते कश्ट आनंदान सोंसले. नेहेमिया 8 verse 10. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वचा, गोड जेवण करा आनी मधूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया, कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचे बळ. सर्वेस्पराचो आनंदच आमचे बळ. जर आमी तसल्या मनोभावान चलता तर कसलीय परिस्थिती आमचे वयर येवं दी, पाड आसूं दी या बरी आसूं दी,
हर एक परिस्थितीन आमकां कळीत आसता एंड रिझल्ट ताचो शेवट आनंदच जावन आसा, ताका म्हणटा आनंद. तिसरे पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा समाधान. फिलिपियन्स 4:7. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. जे दळ आमी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसता त्या दळा ताची शांती ताची समाधान आमचे ते आसता आनी ते आमची काळजां मनां राखता. कसली परिस्थिती येवं दी आमी परिस्थितीचेर न्ही पण ताच्या शांती समाधानाने आमी शांत रावता. आमी गडबड ना, आमी घुसपड गोंधळ आमचे ते जायना. आमी शांत रावता आनी त्या परिस्थितीक फुड करूंक शकता. आनी तो दिता तसले समाधान संवसारान कसलोय व्यक्ती आमकां दिवंक शकना. जेजू दिता ते समाधान. त्या वरवीं मात्र आमकां ताच्या सांगाता रावल्या वरवीं ते आमकां लाभता. ताच्या एकवटान, ताच्या सांगातपणान, ताच्या हजरपणान, ताच्या उतरान जे दाळ आमी वेळ खर्चिता त्या दाळा ते समाधान आमकां लाभता आनी ते कश्ट आकांतान आमकां आदार दिता. समाधान एक शांती जी देवाचेर अखंड भावार्थ दवरल्या वरवीं की देवान आमच्या सिट्युएशनाचेर संपूर्ण नियंत्रण काडून गेला म्हण आमकां आसा ती खात्री. कश्ट आकांतान शांत रावंक आमकां आदार दिता. चौथे पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा सोंसणीकाय. रोमन्स 12:12 पळया आमी. तुमकां लाभलेल्या भरवशांत संतोष पावा. कष्टांवरामध्ये सोंसणीक जाया, मागण्यांत थीर रावा. तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा. कष्ट अनवारामध्ये सोंसणीक जाया, मागण्यान थीर रावा. सोंसणीकाय आमकां कश्टांत आमच्या जिवितांत गळाय जातना म्हळ्यार आमकां आमच्या मागणाक जाप मेळना, गळाय जाता, वेळ जाता, त्या दाळ आमकां थीर रावंक आमकां ते आदार दिता. निरासपणान भरवसो सांटिनासतना रावंक आमकां कुमोग करता. जे दाळ आमी सोंसणीकायेन ते कश्ट आमी सोंसता त्या दाळा ताचे रिझल्ट, ताचे बरे फलितांश आमकां पळोवंक मेळटा. तर आमी पुरपुरल्या आनी आमी गुणगुणल्या जाल्यार आमकां ते आनीकी कश्ट आनीकी वाडोन वेतात आमचे. पण जे दाळ आमी सोंसणीकायेन रावल्या, आमी देवाक अर्गां दिवन रावल्या, त्या कश्टां खातीर न्ही पण त्या कश्टांतल्यान आमकां परिहार दिलाय म्हण आमी पयल्याच अर्गां दिवन रावल्या जाल्यार मागण्यांत आमी थीर रावल्या जाल्यार आमकां ते कश्ट फूड करूंक जाता आनी बेगीनच आमकां तातलो परिहार मेळटा. प्रेज गॉड. पांचवे दयाळाय. एफिशियन्स 4:2. सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. एके दाळ आमकां साध्य जाता जे दाळ आमी सोंसणीकायेन चलता. दयाळाय म्हळ्यार मोवाळाय या कणवळाय. हेरांतय आसची आमकां तांचे कश्ट समजून घेवची आमकां तांकां कुमोग आसा करचे, तांकां कुमोग करचे आमी एकालतेपणा वरवीं मात्र आमकां जाता. जे दाळ ती जेजूची दयाळाय, ती मोवाळाय आमचे ते आसा. जेजू भशेनच आमी हेरांक जेजू ते आमकां हेरान ते जेजू दिसून येता ताका आमी पळयता, जेजूक आमी पळयता. त्या दाळा मात्र आमकां तांचे विशयन तांची कुमोग करूंक जाता, तांची
कष्ट आमकां समजतात आणि तांकां त्या कष्टान आदार दिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. 6 सवय जावन आसा बरेपण. रोमन्स 15:14. म्हज्या भावा भयणीनो, तुम्ही बऱ्या मनाची मनशां आणि सर जाणवायन भरलेली देखून एकामेकाक भूत बाळ सांगूंक तुमकां सांगता म्हण हांव खंडीत जाणा. प्रेज गॉड. बरेपण म्हळ्यार नितीन जिवोवचें. हे देवाचे नितीवंतपण आमच्या करण्यांनी दिसून येता. देखून हांगा बरयला भावा भयणीनो, तुम्ही बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जाणवायन भरलेली देखून एकामेकाक भूत बाळ सांगूं तुमकां सांगता म्हण हांव खंडीत जाणा. 7वें जावन आसा विश्वासीपण. या भावार्थ हांगा इंग्लिशान फेथ म्हणटा. भावार्थ हांगा कोंकणीन विश्वासीपण दिला. तर भावार्थ म्हळ्यार आमकां गोत्ता हिब्रूज 11:1. हिब्रूज 11:1 घाला प्लीज. भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या भासवणेंत आसा ती आमकां दृढ पातयणी. आमकां दिसान आनी त्या संगती विशयांत आशिल्ली आमकां खात्री देवान भासयला, तर ते सतत आमकां लाभला म्हण आमी पातयेण्यांत रावचें. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसन आसां त्या संगतीचो थारो आणि आमकां दिसाना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. प्रेज गॉड. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसां त्या संगतीचो तारो. म्हळ्यार आतां आमकां दिसना, आमकां भलायकी विशयान जावंक आसा पुरो. आमकां भलायकी आतां दिसना, पूण आमी भलायकी बरें आसतले म्हण आमकां भरवसो आसा. आनी आमकां दिसना त्या संगतीचो आमकां आसा ती खात्री. म्हळ्यार आमकां खात्री आसा, कॉन्फिडन्स आसा, फूल कॉन्फिडन्स आसा की खंडीत जावन आमकां ती भलायकी लाभल्या, कित्याक जेजून कुर्सार ती भलायकी आमकां जोड दिल्या. प्रेज गॉड. 8वें जावन आसा बोळेपण. मॅथ्यू 5:5. सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातले तांचे दायज. सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातले तांचे दायज. सादी बोळी देवाचे उत्तर म्हणटा, तुम्ही पारव्या बरी सादी बोळी जायचे आणि सर्पा बरी चतुर जायचे. म्हळ्यार गरज पडल्या वेळार आमी पारव्या बरी सादी बोळी जायचे आणि सर्पा बरी चतुरी जावंक आसा. बोळेपण म्हळ्यार आत्म्यान खालतेपण आणि मोवाळाय. ही अस्कत गाय न्ही, पूण देवाची सकत हेरांची सेवा करूंक आमकां कुमोक करता. लास्ट 9वें फळ जावन आसा पवित्र आत्म्याचे स्वदमन, सेल्फ कंट्रोल. 1 Corinthians 9:25. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर संगतीने मीच सांभाळता. भाव अनवेसो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी भावान वसा नासलेलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता. हांगा मीच सांबाळचें म्हण दिला. सेल्फ कंट्रोल. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवना, पूण मोगाळ बळवंत आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देखून स्वदमन या स्वनियंत्रण म्हळ्यार आमच्या आशेचेर, आमच्या वडण्यांचेर, आमच्या करण्यांचेर आनी भावनांचेर आमकां कंट्रोल आसा जे देवाची खुशये प्रमाणे चलोवंक आमकां ते आदार दिता. आमकां बुदवंत करता देवाच्या उतरा प्रमाणे निर्धार करून घेवंक. आता ही आत्मीक फळां आमच्या ते आमी कशी आमकां उत्पन्न करूंक जातात, उपजावंक जातात, पण आमी पळया. ताचे पहिले स्टेप जावन आसा आत्मीक फळ क्रिस्ताच्या एकवटान रावल्या वरवीं येता.
स्वंत प्रयत्ना वरवी नाही. जॉन 15:4 वर्स 5 पढ़ा हमें. वय हांव दाखवल तुम्ही वयर. पोरगी तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत पळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुम्ही पळ दिवंक शकना. हांगा स्पश्ट दिला आम्ही ताच्या ते एकवटान रावल्या खरीत आम्ही कसलेच फळ दिवंक शकना. आमचे ते जीवच आसा. एक वाल कशे आपली सकत वण काणयता ते ताकवालीतान म्हळ्यार मेन ब्रांच हातून तेतून ती सकत वण काणयता. ताका आपलीच म्हणली सकत आसना. देखून जेजू हांगा म्हणटा हांव ती दाखवल तुम्ही फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जेजू थंय आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता. 2 Corinthians 5:17 पढ़े आम्ही. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जालां. आमचे ते पोरणे सगळें गेला गी पोरण्या वर्सा सांगाता आनी नवें आयला गी नव्या वर्सा सांगाता आनी की पोरणे काणी आमी काल्ले आमी काणून आसा. देखून आतां आमी क्रिस्ता ते एकवटांत आसा ताचे ते जियेता जाल्यार आमी एक नवी रचना जाला. आतां आमचो स्वभाव न्हय क्रिस्ताचो स्वभाव आमचे ते दिसून येचे. आत्मीक फळ आनी आत्मीक देणी विंगड आसा. आतां आत्मीक देणी म्हळ्यार आमचे कडेन भासांनी उलोवचे देणे आसूंक पुरो, आमचे कडेन प्रवाद करचे देणे आसूंक पुरो, पूण जर तर आमचे कडेन मोगच ना जाल्यार ते कांयच आमकां उपयोगाक पडना. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3 पळय आमी. chapter 13 verse 1 to 3. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, खिणखिणतल्या थाळा बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत वा एक कडचो पुरवतो अनेक कडेन असो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच नाही. हांगासर स्पश्ट दिला म्हजे थंय सगळी देणी आसून मोगच ना जायत जाल्यार हांव कांयच नाही. ते कांय आमकां उपकाराक पडना. आतां आत्मीक फळ आमी पळयले गालातकारांक बरयले 5 अध्याय 22 आनी 23. तातूंत आतां आमी 9 फळां पळयली पवित्र आत्म्याची. ते एकच सडनली ती डेव्हलप जायना, ती आमच्या ते उपजोन येना. ती वेळ गेल्ल्या भशेन सवकास ती आमचे ते आत्मीक वाटावळ जाताना ती उपजोन येतात. आत्मीक फळ शिस्त सांबाळल्या वरवीं वाडटा न्ही. आमी आत्मीक आळसायन म्हळ्यार स्पिरिच्युअल लेझीनेसान आमी आयल्यार, आमी कम्फर्ट झोनांत आयल्यार ती आत्मीक फळां, ती आत्मीक वाडावळ आमचे ते दिसून येना. जुआंचो वांजेल 15 अध्याय 2 वळ आमी पळया. म्हजे थंय आसून पळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी पळ दिता तो हर एक फांटो चड पळ ताणें दिवचे खातीर
सवर्ण बेंडता म्हणजे ते हासून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरण घालता आणि फळ दिता तो हर एक फांटो चढ फळ ताणे दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. आता आमकां चड फळ दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडची गरज आसा, म्हळ्यार करेक्शन करचे देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्मा जदळ आमकां करेक्शन करता ते आमच्या आत्मीक वाडावळे खातीर गरजेचे जावन आसा. जदळ हे करेक्शन आमच्या जिवितान आमी आपणायता आणि त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी चड फळ अधिक मापान फळ दिवंक शकता. ते आमी एक डिसिप्लिन सांबाळल्या वरवीं न्ही, पूण हे करेक्शन केल्या वरवीं ते चडीत फळ आमकां दिवंक साध्य जाता. फळ थोड्या तेंपा उपरांत दिसून येता, एकच पटी न्ही, ते आतां आमी डिस्कस केले. आनी फळाचो अभाव आसा म्हळ्यार ते आमच्या आत्मीक जिवितांत आत्मीक वाडावळींत एक आडखळ आसा म्हण चिंत्या. मार्काचो अंजल 4 अध्याय 18 आनी 19 वळ. कांट्या झाडामध्ये पडलेल्या बिया बरे आसात ते देवाचे उतर ऐकतात, पण संसाराच्या रटावळीने आणि धनाच्या भुलीन आणि स्वार्थान देवाचे उतर तांचे ते चिरडता आणि फळावीण जाता. कांट्या झाडामध्ये पडलेल्या बिया बरी असतात ते देवाचे उतर ऐकतात, पण संसाराच्या रटावळीने आणि धनाच्या भुलीन आणि स्वार्थान देवाचे उतर तांचे ते चिरडता आणि फळावीण जाता. तर जायते जण आमी संसारी संगतींनी अडसून आसात. संसारी राटावळी धनाच्या भुलीन आणि स्वार्थान आमच्या स्वार्था खातीर आमी चलता जियेता जाल्यार आमचे ते एक असलन्स फळ आमी दिवंक शकना. आणि ते उतर जे आमकां मेळ्ळा ते त्या देखून चिरडता कांट्या कुंट्यामध्ये. हे संसाराची आशा, हे संसाराचे राटावळी आणि हे धनाची भूल, स्वार्थ हे सगळे कांट्या कुंट्या बरी आसा. त्या वरवीं आमचे ते आसा ते देवाच्या उतराचे बी चिरडता आणि आमी फळावीण जाता. देखून जदळा चड फळ आमकां दिसून येना तेदळ आमी परीक्षा तपासणी करी जाय आमच्या काळजाची परिस्थिती कशी आसा म्हण. आमचे ते पातक आसा गी, अविश्वास आसा गी, उतरांत आमी वेळ खर्चुना गी, संसारी संगती आमकां चड आकर्षित करतात गी, आमची आत्मीक वाडावळ कित्याक जायना म्हण आमी हर एकल्यांनी आमचीच तपासणी करूंक आसा. 7वें जावन आसा फळ देवाक महिमा दिता आमकां न्ही. जुआंचो अंजल 15 अध्याय 8 वळ. तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. तुम्ही यथेश फळ दिवन म्हजे शीस म्हण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देखून आत्मीक फळां देवाक महिमा दितात आमकांच न्ही. आत्मीक फळां आमचे ते दिसून येताना हेरांनी पळोवन ती देवा बापाक महिमा दितात. आणि खंयची सुवार्थ जदळा जेजू वयर केंद्रीत आसा. ताणें जेजूकच महिमा दिवचे, आपणाक न्ही, सेल्फ ग्लोरिफिकेशना खातीर ती वापरून असो. आमी खंयचीय करता देवाच्या राजान कसलेंय काम करता ते देवाकच महिमा मेळच्या तांतू आमकां न्ही. देखून ही आत्मीक फळां जदळा आमचे ते दिसून येतात, हेरां आमचे ते पळयतात, वो अशें काम करता, व्हड व्हड प्रवाद करता, वो बरे कन्न देवाचे उतर प्रगट करता, या आनी काही सेवा दिवन आसा, हेरांचो कुमोग करता, हेरां ते बरे मोगान आनी मैपासान जिवन आसा, जाल्यार ती हे सकट पळोवन आमचे ते
जेजू बरीच ती फळं आमचे ते पळोवन पवित्र आत्म्याची ती देवा बापा महिमा देतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय सांगूंक आसा, टेस्टमनी आसा जाल्यार सांगेत. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदर्स सिस्टर्स कोणी नांगी. कळना सिस्टर, हा कळना काय सांगूंक ना. कोणाची टेस्टमनी असल्यार शेअर करून दी. ना ब्रदर आसात, पीटर ब्रदर, रोनाल्ड ब्रदर. फादर पीटर ब्रदर रोनाल्ड. म्हणे ना जिंता म्हणे ना वय तुम्ही एंड करा. अर्गां तुका मोगाळ बाप्पा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर. आयच्या दिसा साबार संगती ओपारी मारेपात या आत्मीक फळां विशयंत, मोगा विशयंत, सोसणिके विशयंत साबार संगती ह्या भयणी मुखार आमकां उगडापे केल्ले खातीर काळजांत हांव अर्गां दितां. पळा बापा, हे मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. फाल्यां आमची एका दिसाची रितीर आसा. सो सकडांनी येवचें आनी हेरांकी सांगचें आनी हेरांकी आपोवन हाडचें. तशेंच 4 दिसांचे रितीर आमची मुखल्या दिसांनी 20 तारीखेतावन 23 तारीखे म्हणसर आसतली. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you. Thank you, brother. Thank you, sister.